मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या वर्साक आमी मानेवंत आग्नेलाची 98वी पुण्यतिथी समोर उमटा। ह्या वर्साक आमी विशय वेंचून काडला जिविताची यात्रा बोरवशान करूंक मानेवंत आग्नेल आमकां नमुनो। मानेवंत आग्नेलाक पवित्र सभेन बेगीनूच सांत म्हणून परगटूंक आमी तुमकां सगल्यांक ह्या दोंगरार आमंत्रण दिता आनी आमची मागणी खतखत्यान बापाक आमी उबारुया। हाची नोवेनां नोव्हेंबराच्या 11 तारखेर सुरू जातात आनी 20 तारखेर मानेवंत आग्नेलाचो दीस आमी समोर उमता। नोवेनाच्या दिसांनी मिसा हे परी आसतली। सकाळीं 5:30, 7:15, 8 वाजता, 9:15 आनी 10:30 वाजता। सांजेची 4 वाजता, 5:15 आनी शेकी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले। ह्या दिसांनी सोबार गोरजां पासत आमी मागतले। घोराब्यां पासत, भुरग्यां पासत, आमच्या तरणाट्यां पासत, यादनिकां पासत आनीक सोबार असल्यो गोरजो बापाक आमी उबारतले। बो करून नोव्हेंबराचे 14 तारखेर रातच्या 9:30 वाजता एक नायट विजील आसतले। नोव्हेंबराचे 16 तारखेर हिंदी, मलयालम आनी तामील भाशेन मिसा आसतली आनीक खेरीत भाशेन नोव्हेंबराचे 18 तारखेर पिडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस। सकाळच्या 10:30 वाजता खेरीत मीस पिडेस्तां पासत दुयेंतां पासत जातले। नोव्हेंबराची 20 तारीख मानेवंत आग्नेलाचो दीस आमी समोर उमटा। ह्या दिसाक मिसा हे परी 5:30, 7:15, 8 वाजता आनीक दोबाजीक मीस 9:30 वाजता ते उपरांत 11:30 वाजता आनीक सांजे 4 वाजता, 5:15 आनी शेकी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले। दोबाजीक मीस समोरुमूंक मुंबय प्रांताचे आदारे बिस्मसाय मानेस्त डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीस येजमानपण चलयतले। तर तुमकां सगल्यांक आमी आमंत्रण दिता पिलार दोंगरार येवन मानेवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो जावंक आमी सगळीं बरोबर खतखत्यान मागुया।